Hello students, in this video we will see 2 marks question from the unit polynomial for class 10, and mostly this question comes under section B. Okay, so here given the sum and product of the zero of the quadratic polynomial are 2 upon 3 and minus 1 upon 3. Write the polynomial in x. So तुमका हांगासर in a equation जे आसा ते in x फॉर्मान बरोवपाक जाय. सो हांगासर तुमकां गिवन दिला सम आणि प्रोडक्ट. सो आम्ही सम फॉर्म्युला घालून जे आन्सर फाइंड आउट करता पळय ते ऑलरेडी दिला तुमकां हांगासर झिरोच. सम 2 upon 3 प्रोडक्ट minus 1 upon 3. सो इन एक्स फॉर्मान बरोवपा खातीर तुमकां एक फॉर्म्युला आसा. सो जनरल फॉर्म्युला जो आसा पॉलिनोमियलाचो एक्स स्क्वेअर मायनस सम ऑफ द झिरोज क्लोज ब्रॅकेट एक्स प्लस product of zeros equal to 0. So x square minus sum of the zeros कितलो दिला 2 upon 3 x plus product of zeros कितलो minus 1 upon 3. So हांगासर in bracket and बरयच. Next x square minus 2 upon 3x आता sign important हांगासर पळय plus minus 1 upon 3 equal to 0. आता चेक कराच हांगासर तीनूय टर्म्स आसात पळयाच x स्क्वेअर 2x आणि 1. सो त्यांचो डिनोमिनेटर यांचो डिनोमिनेटर 3 हेजो डिनोमिनेटर 3 आसा. हेजो डिनोमिनेटर ना म्हटले कितलो कन्सिडर करतले 1. सो आमकां हांगासर जर इक्वेशन बरोवपाक जाय जाल्यार आमकां हांगाय डिनोमिनेटर सेम करपाक जाय. सो हांगासर 1 आसा. सो कितल्या नंबराक आमी मल्टिप्लाय करपाक पडलो 3 येवपाक 1 आमकां मल्टिप्लाय करपाचो पडलो 3. सो हांगा 3 केलो जाल्यार हांगाय 3 करपाचो पडटलो. ओके, सो 2 upon 3x minus 1 upon 3. सो आता हांगासर पळयात इक्वेशन कितें जातलें 3 into x स्क्वेअर 3 पयलो टर्म येता. ओके, कित्याक तो कोएफिशियंट मायनस हांगा डिवाइड 1 into 3 3 2x upon 3 minus 1 upon 3. सो आता हांगासर पळोवंक शकता तुमी डिनोमिनेटर सेम येयले. सो 3x स्क्वेअर minus 2x minus 1 कॉमन घेयात डिनोमिनेटर 0. सो आता हो 3 एका मल्टिप्लाय जातलो. ओके, सो इक्वेशन तुमचे कितें जालें 3x स्क्वेअर minus 2x minus 1 इक्वल टू 3 into 0 कितलो येतलो सेम 0. सो हे तुमचे कितें जालें इक्वेशन जालें जे तुमकां फाइंड आउट करूंक सांगला इन x फॉर्म. सो 3x स्क्वेअर minus 2x minus 1. ओके, सो हो तुमचो पॉलिनोमियल 3x स्क्वेअर minus 2x minus 1. ओके, सो व्हिडिओ लाईक आणि सबस्क्राइब करा. थँक यू.